बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. बापा महिमा वाकाणणी आनी सगळीं आर्गां तुका, कित्याक आमी सगळीं इतली जेजू सवे शांतीन आनी आनंदान जियोंक लागल्या. आमकां कितें उणें आसा? जेजू तूंच जावन आसा आमचें सगळेंच, आनी तूं आसाय जाल्यार आमकां सगळेंच मेळ्ळेलें आसा. ही भावना आमचे मदीं तुवें उत्पन्न केल्या. ताका लागून आमी काळजांत थावन सगळें तुजे कृपेन बरोवन आयिल्लें आसा तितलें तुकाच ओपून दिता, आनी हेरूय सगळें तुज्याच ताब्यान करून तूंच आमचें जिवीत जावन आसाय. तुका एकवटान चिटकोन रावन तुजे बरोबर सगळें करूंक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. तर म्हज्या भयणीन भावनो, आमचें कोंत घेवन आयज आमी सारकीं खोलायेन जेजूच्या एकवटान रावया, कित्याक राती आमी जेजू सवे 5 मिनट सगळें दवरून न्हिदोंक गेल्ल्या. ताणें रातभर आमचे सगळें वावर केल्लो आसा. आतां आमची चिंतना भावना सगळीं बदललेली आसा. आतां आमी बरें चिंतूंक लागल्या. वायटपण सगळें गेल्लें आसा, आपलेपण आमचें गेल्लें आसा. तर आतां आमी जेजूच्या एकवटान सारया आमचें जिवीत. कित्याक सकाळीं उठून पयलीं आमी जेजूच्या एकवटान रावल्या की ना, बास ही आख्खी रात आमची मागण्याची जाली. ते मागण्याचे घोटायेन आख्खो दीसभर आतां सोंपेपणी जेजूच्या एकवटान रावन आमी सगळें पळयतले, आयकतले, उलयतले, कोत्तले. हे भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. तर आतां पयलें जंय ताणें आमकां सांगलां, म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सवे रिगून रावता, तो आमचे सवे रिगून रावता. हे पुरी आतां आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. 59 वेळा आमी ताच्या एकवटान रावतले. प्रत्येक सुस्कार 100% ताच्या एकवटान सारया. जावं चिंतना भावना आयली सगळीं ताच्या ताब्यांत. जेजू सवें आमचें जिवीत थंय रावया.
पयलो पावंडो मागण्याचो आमी आतां झेलिल्ले आसा. आतां हातूनच आमचें जिवीत अदीक खोलावया. आमचो रिस्पॉन्स प्रतिसाद आतां ताका जो हांव बावतिस्तान दिल्लो ते भाशेन आमी ताचे सवय लागून रावता, तो आमचे सवय लागून रावता. पूण हातून आपलेपण ताचे सवय दवरया. हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजे सवय वाडत वचोंक जाय. हो मनोभव आमी पत्करून ताका जोडून घेवया आनी अदीक खोलायेन आमी जेजूच्या एकवटान रावया. जेजू सवें आतां आमी पूर्णपणे आसा. आपलेपण गेल्लें आसा. ताचे सवय लागून रावता, तो आमचे सवय लागून रावता. आतां आमी सारकीं सांदे ताचे कुडीचे, चाकरां ताची. सायबीण मायेन हो मनोभव पत्करलो, हांव सर्वेस्वराची चाकोर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. हांव चाकोर सुस्कार बायल सुट्टना तूं म्हाका घडोवन हाड. जसो कुमार मातयेक आकार दिवन एक आयदोण तयार करता, ते भाशेन ताणें म्हाका ताचे कुडींतलो जो हांव खेरीत सांदो आसा तो म्हाका ते प्रमाणें म्हाका तयार करून काडच्याक हांव आतां म्हजें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत कोत्तां. सायबीण मायन केलें ते भाशेन हांव सर्वेस्वराचो चाकोर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. हे परी जशे भाशेन आमी दोन आदल्या वस्तूंनी म्हणजे ताच्या उतरांतल्यान आमी आमचें जिवीत ताचें थिरायिल्लें आसा. आतां आनिकूय खोलायेन तें आमी थिरायता.
भुणीन भावनो ताचे सवय रिगून रावतना आमी उणी जायत वता तो आमचे सवय वाडत येता आमी चाकरां ताचे येवजणे पळोवन म्हजें जिवीत घडोवन येवनी आतां सुस्कार भायर सुट्टना हांव मरतां आनी सुस्कार भितर घेतना ताच्या जिवितान हांव पुनर्जीवन जाता आतां हांव कोण क्रिस्त जशे भाशेन भाग्यवन पावलून म्हणलें आतां हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवयेन जियेता त्या प्रमाणे आतां आमी हो मनोभव पत्करया हांव मरतां जाल्यार क्रिस्ता सवय हांव पुनर्जीवन जाता जाल्यार क्रिस्ता सवय जिवो ओ मेल्लो हांव क्रिस्ताचो हांव जेजू क्रिस्ता सवय आसा जाल्यार जेजू सदांच पवित्र आत्म्यान भरोन पवित्र आत्मो ताका प्रेरणा दितालो कितें म्हणून कितें करूंक पळय तें जी कोण जेजूच्या एकवटान आसा तांकां ताचो पवित्र आत्मो मेळटा आनी ताका लागून जेजूच्या एकवटान रावली की ना ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळे आब्बा बापा म्हणटा ताका लागून आमी न्हय ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळे वावुरता हे परी आमचो हो वेळ आतां जेजूच्या एकवटान सारतना आमी ताच्या एकवटान व्हरोन आब्बा बापा
बापा हे परी ताच्या एकवटान आमी रावया. जेजू बाप आनी पवित्र आत्मो आमचे सवे वस्ती कोत्ता आनी आमी आतां ताच्या ताब्यांत आसा पूर्णपणे ताची आतेरां कशी तो मागणें कोत्ता जेजू आमचे सवे आनी बापाक तो आमकां जोडून घेता कित्याक जिवीत वाट आनी सोत जेजूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं अशें आमी आयकलेलें आसा तें आतां आमी जियोंक लागलेलीं आसा तर जेजू आपल्या बापायक हें मागणें म्हणटा आनी त्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आमकांच न्हय पूण आख्ख्या मनशाकुळाक आमचे वरवीं ह्या ताच्या संबंदांत सगलो फायदो मेळटा आनी आमी आतां आमी जियेता जाल्यार आमचे पासत न्हय हे ताची कुडी पासत आनी जितली आमी ताका एकवटान जियेतल्या तितले ती कुडीक आमच्या मागण्यांचो फळ मेळटलो आनी हे परी सगळीं जाणां तर आमी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत हे परी सारीत जाल्यार कितलें बरेंपण ताचें सर्गीचें राज आमचें सवें पयले सुवातेर आमच्या घराब्यांनी आमच्या सगळ्या जाग्यांचेर तें स्थापन जातलें तर आतां आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव
पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हो पयलो भाग आमी खोलायेन सारलेलो आसा. पयले सुवातेर जेजूची उतरां आमी पाळलेलीं आसा. म्हजे सवयेन रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवयेन रिगून रावतां. जो हांव बावतिस्तान हो प्रतिसाद ताका त्या एकपणाक दिलो तो आमी पत्करता आनी तो ताका जोडून घेता. हांव उणो जायत वचूंक जाय, तो म्हजी सवय वाडत वचूंक जाय. आमी जितली नपयत जाता तितली आमी ताची चाकरां जाता, हातेरां जाता, ताचे कुडीचे सांदे जाता. हांव चाकोर, जावं म्हजे सवयीन तुजे उतरां पोरमणे, हे परी हो वेळ जाल्लो. तो सादता आमी सुस्कार सोडटना मोत्ता आनी सुस्कार भितर घेतना आमी जिवी जाता. तर हें जिवी ओ मेलिली आमी क्रिस्ताची, ते परी आमी नोय क्रिस्त म्हजे सवयेन जियेता ते आमी पत्करले. आनी क्रिस्त हांव सवयेन जियेता जाल्यार ताचो पवित्र आत्मो आमचे सवयेन वस्ती कोत्ता. तर आमी ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन आब्बा बाप्पा म्हणटा. आनी हे 5 टप्पे ह्या एकोटाचे आमी आयज जियेलेले आसा. तर दर वेळा तो आमकां अदीक आनी अदीक खोलायेन, आतां पळयात आमचें वद्दें वर कितले खोलायेन आमी जियेता पळय तें. हें खोलायेचें मागणें आमी जियेता, ताका लागून आमी देवाक आर्गां दिवया. थोडी एक्सरसायज करया. आमच्या हाताची ताळटां घासया आनी ताळयो पेटोवया. दुसरे फावटी आनी तिसरे फावटी. आतां बोटां अशीं करात आनी ही मातशी ते भाशेन धाडायात पेरां. आतां आमचे हात अशे मूठ कोत्ताना ही बोटां सारकी भितर रोमोवया आनी टायट करया मूठ आनी उक्ती करया. सुस्कार घेवया, सुस्कार भायर सोडया. चला 10 पाटी. पोत्तून घासात आनी दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लायात. पोत्तून तिसरे फावटी. आतां आमचे दोळे धांपया आनी टायट करया सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडया, उक्ते करया. पोत्तून दिल सोडया, उक्ते करया. तिसरे फावटी दिल सोडया, उक्ते करया. आतां व्हडले करया दोळे आनी व्हडले धरूनच बंद करया. टायट करया सगळीं दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडया, व्हडले करया. पोत्तून बंद करया आनी टायट करया सगळे दोळ्यांची मसल्स. दिल सोडया, व्हडले करया. पोत्तून टायट करया सगळे दोळ्यांची मसल्स. बरें. आतां दिल सोडून तशेंच दवरया. आतां उक्ते बंद 10 पाटी करया. उक्ते कोत्ताना आनी बंद कोत्ताना टायट करया. उक्ते कोत्ताना दिल सोडया. 10 पाटी करया. व्हेरी गुड. आतां ही एक्सरसायज जालेली आसा. तर आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. ताच्या जिविताचेर आमी आनी ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर आतां नियाळ कोत्ताना ते आमी ताचें जिवीत आपणायता आनी ताणें आमचें जिवीत आपणायलेलें आसा.
तर ह्या जोम्यात एकवठान आमी आतां आमचो वेळ तेर्सांतल्यान सारया पवित्र पुस्तकाचेर आदारून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पुजेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिले ताका खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुजेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांवन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. रोमान मरी कृपेन भरले सुरवेस पोचे ठाय साव श्रमदेत सुदेन सुदेवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. रोमान मरी कृपेन भरले सुरवेस पोचे ठाय साव श्रमदेत सुदेन सुदेवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. रोमान मरी कृपेन भरले सुरवेस पोचे ठाय साव श्रमदेत सुदेन सुदेवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड अपुर्बायेचे सर्वेस पोर तुजें सोबें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय साव श्रमदेत सुदेन सुदेवचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशोळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्त्रा मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रे मदेत सुदेन सुदेवचो पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्रे मदेत सुदेन सुदेवचो पूज जेजू
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो सोतसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योदनो समोर पोंग बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो सोतसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यामध्ये बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक आवाज असो गाजलो, ओ म्हजे ओपर बायचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें, वस्तो रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसरामध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15
जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें भरगुटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन भरली सुरवेस पोरचे ठाय आसा. वस्त्रां सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व्हड सर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29 मागणे कोत्ता आसतना ताचें मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशेंच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. वस्त्रां सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली व्हड सर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. लूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो. तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच पुरी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरी कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. वस्त्रां सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व्हड सर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीत गळटले रोगताचे दाट थेंबे उरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन भरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा. वस्त्रां सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली व्हड सर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मुस्कोरे कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कृपन बदले सर्वेस पोच ठाय जाव श्रमदत सुदेच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुरगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करून आसलेल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात माथ्यू 27:28 ते 29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक धरून जेजूक राज निवासांत व्हेलो ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडून ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा नमान तुका आमचे बाप्पा सुरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रमदेत सुदैव पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सुरगार सगळ्या आत्म्यांक बोकूल चड गरज आसलेल्यांक चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा आमचे बाप्पा सुरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कुपेन बरले सर्वेस पोच ठाय जावं श्रमदत सुदेव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सुरगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता लूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बाप्पा सुरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा वस्त्रमदेत सुदैव पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सुरगार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक पांच ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर 3 दिसां उपरांत जेजू जिवंत जाता मार्को 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनः जिवंत केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमचे बाप्पा सुरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रमदेत सुदैव पूज जेजू
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू सर्गात चडटा मार्क 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्या मदत सुदैचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन हो म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासयल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता दुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा उस्त्या मदत सुदैचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे दुये संवसारांतले सगळे अस्तुरे भितर बोवाळत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्या मदत सुदैचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मरेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिचे पांय तोडा आसलो चोनरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रा मदत सुदैचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतले उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणये काकुळीची माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवास
आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दोयाळ शरातनी तुजी काकूची नदर घाल तू खनवाळी आनी मोगाळ दुलो बांकवर मारी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणांत पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तांडून आटापलेले आसा तेजी देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपली ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर धुतलेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इणळक्यांक कूंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्रामान तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान म्हज्या भयणीन आनी भावनो एक वरभर आतां आमी जेजूच्या एकवटान सारलेले आसा सायबीणमय भाशेन आमचें जिवीत आमी आदारून जियेल्लीं आसा ती आमचे पासत मागता आनी आमी तिच्या आसऱ्या खाल जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सादता तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो आतां आमी सारकीं गोच जेजून बरोवन आसलेले सदांच पूण आतां आमी त्या प्रमाणे जियेता आनी अदीक आनी अदीक तो आमकां ताच्या एकवटान सगळ्या जाणांक खेरीत भाशेन दवरतलो तर आमी फकत आमचें कितें करूंक जाय तें आमी ताचे कृपेन बरोवन करीत रावया जियेत रावया बाकीचें सगळें ताच्या ताब्यांत करया तो जाणो कितें करूंक जाय पळय तें तो जाणो आमकां कशे भशेन वापरूंक जाय पळय तें फकत आमची तयारी ताणें कितें सांगलां जागृत रावात देवनी केन्ना येतलो तर तुमी नकळोत तर आमी ताका सदांच तयार दुन्याच्या जिवितान एकवटान जिवंक आतां जेजू आमचे भितर आसा तो आमचे दोळे वापरता आनी तो आमच्या दोळ्यांनी पळयता ताच्या दोळ्यांनी तोय आमकां पळयता आनी आमच्या दोळ्यांनी तोय दुसऱ्यांक पळयता दोनूय वाटेन कित्याक आमी ताचे सोबे आसा जियेता आनी भोंवता तर जेजू म्हजे सवय जेजू तांचे सवय जेजू तांचे सवय म्हजे सवय पूण हे पळय आमी जेन्ना आपलेपणान जियेता तेन्ना आपलेपणूच आमकां अणभवूंक मेळटा आतां ताणें कितें केलें असलें आपलेपण आसलेलें तें आपणाचेर धरून आमकां ताणें सुटका दिली तेच परी आतां आमी दुसऱ्यांक हाजीर जातना तांकां आमी जेजूच्या एकवटान दवरया आनी जेजू तांकां सुटका सोडून दितलो आनी हें आमचें काम आनी कर्तव्य आमी फुडें व्हरया ही आमची जबाबदारी हे भाशेन आमचें जिवीत सारया आनी आतां हे पवित्र बुजवणेंत आमचे जीव दोळे ताचे थिरावन ताची किरणां दोयेची काकळूची ही आमचे सवय शिरोन आमकां सगळ्या जाणांक भितरल्यान ती पाळां पातकाची आसा पळय ती उमटून आमकां नितळ निर्मळ करून ताच्या जिवितान ताच्या पवित्रपणांत आमकां भाग दितलो आनी हे परी आमी सगळ्यांक ताचे सवेन जोडून घेवया
जेजू, आमचे सोबे तूं आमकां सगळीच सुवातेचेर दिसताय. तुका आतां आमी पळयतना तुजे सोबे आमी आसाव, जियेताव आनी भोंवताव. हे आमचे सोबे अदीक घडोवन येता. तुजेर आमचे दोळे थिरावन आमचो सुस्कार सगळो गोत तुज्या एकवटान आमी जियेता. तूं आमचे सोबे आनी आमी तुजे सोबे प्रत्येक सुस्कारान आमचो वेळ सादतना ही खोलाय तुवें आमचे सोबे हाडल्याय, घडोवन हाडल्याय. आनी ही खोलाय आतां आमी ही खोलायेंत आमी तुज्या एकवटान हो वेळ सादता. तर आमची चिंतनां, भावना, चाल, आमचे अणभव हे सगळे तुका ओपून दिता. प्रत्येक सुस्कारान ते भायर काडटा. आमच्यो गरजो, विनंत्यो, आशा हे सगळें तुज्या ताब्यांत दवरता. जेजू, जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा, तुका गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकारातून कोता आमी गाया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू,
आमच्या प्रभू जेजू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्यात दोघांनी फुलतात बोंगे फुला तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सर्वेस्परा ज्या मनशांक तूं उपदेश दिताय जाका तुजी सुमोर शिकयताय तो मनीस भागी नश्टांक फोंड खणून जाता म्हणसोर ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करता कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरचेक सोडचो ना आपणे वेंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना जोडटी नव्यान निती प्रमाणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक पावूंक नासलो जाल्यार हांव रोखडोच नरकांत ओगो पडटलो आसलो म्हजे पांय निसरता अशें हांव चिंत्तां तेच घडये तुजो माय मोग म्हाका सांबाळटा सर्वेस्परा
देवान आपले पोरजेक भायर आयली जायत जावं नजो तर हांवूय इस्रायली अब्रामाचे सोस्तीचो बेंजामिनाच्या कुळाचो ना देवान आपले पोरजेक भायरावंक ना ताणें तिका पयलींच आपली म्हूण मानून घेतल्या तर हांव विचारतां तांचो पांय आडवो पडलो तो तांचें निसणटोण जावचे खातीर वय ना की ना पूण तांच्या गुन्यांवांक लागून ओन बावार्थ्यांक तारण मेळ्ळें आनी जुदेवांनी आतां उर्बेन तांची देख घेवंक जाता तांच्या गुन्यांवान संसर्गग्रेस्त जालो जाल्यार आनी तांच्या अविस्वाशीपणान बावार्थ्यांक सुबां आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार ती सगळीं बावार्थां भितर सोदतलीं तेन्ना कितलो अदीक व्हड फळ मेळचो ना तुमचे जाणवाये विशीं तुमी मुरगटशात म्हूण भाव भयणीनो हांगा एक गुपीत सोत आसा तें तुमी जाणो जाल्लें म्हाका जाय तें हें इस्रायल पोरजेंतल्या थोड्यांचेर कुर्डेपण आयलां तें फकत ओन बोवार्थ्यांचो आख्खो जमो भितर सरोपर्यंत तशें घडटच आख्ख्या इस्रायलाक तारण मेळटलें तर अशें बरयल्लें आसा सियोनांत तांचो येतलो जाकोबा कडसून तो अभक्ती पयस करतलो जेन्ना तांचीं पातकां काडून उडयतलो तेन्ना हांव तांचे कडेन नवो करार करतलो शुभवर्तमाना विशीं तांकां आनी देवाक पडना तें तुमकां लागून पूण वेंचून काडलेली पोरजां कशी देव आजून तांचो मोग करता तांच्या पुर्वजांक लागून आपणें दिल्लें देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलो ना एका सोनवरा दिसा फारिसेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले वयले जागे कशे भाशेन वेंचून काडटाले तें पळोवन जेवणाक आपयलेल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना पयले सुवातेर बसूं नाका कित्याक तुजेवून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात
थंय जून ताका मरण जून तुका कित्याक तुजे वन मनादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें गुडेक आपयला जायत आनी तुका दोगांयकू आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात ताका दी आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी स्वाद घेवची पडत देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें इश्टा वयले सुवातेर वचून बस तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या हुजीर तुका मान जातलो कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देवा खाला उडयतलो आपुणूच काय तो जाता खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करीत रावया ताच्या एकवटान आमी रावया रावता तरये पुरी ताची उतरां आमचे सगळें शिरोन ती जिवंक आमकां आदार मेळूं
जेजू तुझ्या एकवटान आमी आतां हो वेळ शांतीन आनी खोलायेन सारलेलो आसा. सगळे आमचे भाव भयणां पासून आमी मागता ते तुजेच कुडीचे सांदे आनी आमची भाव भयणां जी कोण बर्थडे सेलिब्रेट करतात, जी कोण आपल्या काजाराचो दीस मनयतात, जांकां काम जाय, जांकां कामान थिरावंक जाय, जांकां पार्टनर जाय, जांकां भुरगीं जाय, जांकां काजाराचे संबंदांत तांणी तुजे सोबेन जिवीत थिरावन तांचो संबंद अदीक खोलायेन जिवंक जाय, ह्या सगल्यो गरजो ज्यो आसात तितल्योय तुजे सोबे दवरून जेजू तुजें मागणें आमचे सोबे तूं म्हूण आनी आमकां सगल्यांक बापायच्या एकवटान दवर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराखितल्या वर्त्या साश्टांगी नमन करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दवर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैम व्हरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान बंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवितात्म्यान संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासणा सासणा. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका हो जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबण आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.